नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. सनबर्नाक ड्रग्स आसता जाल्यार चर्चिलान उलोवचे परस दाखोवन दिवचे. न्यू इयर पार्ट्याकूय ड्रग्सांचो धुवर. पर्यटन मंत्र्यांची कबुली. म्हणटा काँग्रेसीच्या तेंपारूय ड्रग्स आसले. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार खंय बीजेपीत येवंक सोदतालो. सतीश धोणा वांगडा चर्चाय केल्ली. विनय तेंडुलकराचे सनसनाटी विधान. गिरीश म्हणटा बीजेपीक खंय अफवा पिकोवपाची संवय. पर्यटन मंत्री बाबूचे बेहिशोबी टुरांचेर स्पश्टीकरण. दोन टूर आशिल्ल्यान खंय दीस वाडले. मात आरटीआयच्या दस्तावेजांत तारखो 3च. बिलां अप्रूव कित्याक केली? बाबूचो सरकाराकच उलटो प्रश्न. गोय मेडिकल कॉलेजीन केल्यो 2 किडनी ट्रान्सप्लांट. दोनूय पेशंट सेफ. आतां मेरेन जीएमसीत जाल्यात 20 ट्रान्सप्लांट. आनी म्हादयच्या विशयाचेर गोवा फॉवर्ड विधानसभेत घालता स्थगन प्रस्ताव. विजयान केले जाहीर. विजय मागता काँग्रेस, मगो आनी अपक्ष आमदारांचो सपोर्ट. टीडीएम ईएसजी खाला करात विजयाचो सल्लो. सनबर्नाक ड्रग्स आसता म्हणपी राजकारण्याक आपल्या तरेन जाप दितना नव्या वर्साच्या पार्ट्यांकूय ड्रग्सांचो वापर जाता म्हण खुद्द पर्यटन मंत्र्यान कबुली दिल्या. ड्रग्साचो वापर आतांच न्हय, काँग्रेसीच्या तेंपारूय जातालो. तेन्ना काँग्रेसीचे सेटिंग चलताले. आतां एक्शन जाता म्हण बाबूचे जळजळीत विधान. सनबर्नाक आपूण नाचलो ट्युरिस्टाक बूस्ट करपाक. आपूण सोरो पियोन नाचना. मात सनबर्नाक ड्रग्स आसता जाल्यार चर्चिलान दाखोवन दिवचे म्हण बाबूची चर्चिलाक चॅलेंज. चर्चिलान केला. चर्चिलान पास मागूनच चर्चिलय गेला आनी फूल फॅमिली गेल्या न्ही. म्हाजें इतलें म्हणणें आहा की सनबर्न हो जाव. नॅशनल इंटरनॅशनलाचे लोक हांगा येवपाक जाय गोंयांत. मुजीक हें आमचें कल्चरच. मुजीक आमी कल्चर ना म्हणनात. हांगा 400 वर्सां पुर्तुगाजान राज केल्या. रोखडेंच काबार जावूं शकना. पण थंय सनबर्ना थंय तुगेले ड्रग्स जावपाक जायना. आमकां ड्रग्स घेवपी टुरिस्ट नाका. ड्रग्स विकपी आमकां हॉटेलां नाका. आनी ड्रग्साचे आमी कोत्र सारके. पण हे जे आवाज उठयतात सनबर्न खातीर ड्रग्स जाला. अरे काल न्यू इयर जालें. कित्याक थंय ड्रग्स बंद जावनात? कोरगांव ड्रग्स धरलो, मडगांव ड्रग्स धरलो. म्हूण न्यू इयरा खातीर ड्रग्स हांगा सप्लाय जातालो जालो. ड्रग्स हो चलतालो पयलीं पासून. काँग्रेस आसतना चलनासलेलो. पण काँग्रेसाचें तोंड बंद आसलेलें. काँग्रेस ड्रग्स चलतालो पण फिक्सिंग जातालें. ह्या गव्हर्मेंट स्ट्रीक आहा. आमचो जो डॉक्टर प्रमोद सावंत आहा तो एकदम स्ट्रीक. सगळ्यांक आव्हान केल्या, सगळ्या आमदारांक आव्हान केल्या, खंय ड्रग्स मेळटा सांगात, इन्फॉर्मेशन दियात. आमी तेजे रेट घालतात आनी आमी ताका पकडटात. आमी खंयच ताका सांबाळपाचो प्रयत्न करचे ना. आमी सारके सिरियस आसात. म्हाका तर ड्रग्स नाकाच. हेजे भितर चर्चिल असले मनशान तर हेजे भितरल्यान लिडरशीप घेवची सारकी. ड्रग्स बंद करपाक. नाल्यार त्या खंय खबर आहा सांगून दी आनी उलोवन दी. सनबर्न येता म्हूण ड्रग्स जाता. हें कोण कसो उलयता तो? खंयच्यान उलयता? अरे सनबर्न आयलें म्हणून कितलोसो टर्न ओवर जालो लाखांनी कोट्यांनी. लोक डावन जाल्लो सारको. बिझनस डावन जाल्लो. हांव नाचता व्हडलो इशू जालो. हांवें टुरिजमाक बूस्ट केला की टुरिजम येवचो आनी टुरिजमा बरोबर हांव आहा. इडियमा बरोबर हांव आहा. म्युजीक बरोबर हांव आहा. आमी कितें पिवून नाचूं ना. बाबू आजगांवकार सोरो पिना. आमी म्युजिकाचेर एन्जॉय केल्लें आहा आनी लोकांक एक बूस्ट दिला की येयात. हें दाखयलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर सावयो डायस. गोंयचो काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार बीजेपीत प्रवेश करपाक सोदतालो. बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकराचो गौप्यस्फोट. गिरीशान खंय सतीश धोणा कडेन चर्चा पसून केल्ली. हाजेर गिरीश चोडणकार म्हणटा बीजेपीक खोट्यो गजाली पातळून लोकांक संभ्रमीत करपाची खंय खूब्ब संवय. काँग्रेस आनी बीजेपीचे प्रदेशाध्यक्षां मदीं दावे प्रतिदावे रंगल्यात. काँग्रेसीच्या दिगंबर कामतीक पक्षात हाडून ताका बीजेपी मुख्यमंत्री करपाचे यत्न करता म्हूण गिरीशान हालींच वक्तव्य केल्लें. आतां बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान मोठो गौप्यस्फोट केला. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार खंय बीजेपीत येवपाक सोदतालो आनी ताणें संघटन मंत्री सतीश धोणाची खंय भेट घेतिल्ली. दिगंबर कामतीकूय खंय बीजेपी पक्षात घेवपाक सोदिना म्हूण विनयान सांगलें. गिरीशान स्टेटमेंट केल्लो कितें की दिगंबर
मत हो भारतीय जनता पक्षान वचपा पळयता आनी त्या स्टेटमेंटाचेर तर हांवें सांगलें कितें हेजे पयलीं तोच खरें म्हणजे सतीश धोंडा कडल्यान प्रयत्न करतालो, सतीश धोंडाकूय मेळ्ळो आसतलो की ह्या आमच्या पक्षान आतां कांय उरूं ना आनी फ्युचर कांय ना तेन्ना भारतीय जनता पक्षान येवपाची तेणें इच्छा प्रकट केल्ली. हो स्टेटमेंट आसा म्हाजो तितलोच. आमी दिगंबराक जर भारतीय जनता पक्षान घेवचेच ना तेजो येवपाचो प्रश्नच ना दिगंबर कामतीचो. विनयान सांगिल्ली गजाल फट आनी काँग्रेस पक्ष सोडपाची इच्छा ना म्हूण गिरीशान स्पश्ट केलें. बीजेपी आनी तेंचे लिडर तांकां एक म्हण हिंदीची आदत म्हाका, आदत से मजबूर. तांकां फूट मारपाची एक वेगळी आदतूच जाल्ली आसा आनी ते खरें उलोवपाक शकत ना. ते सत्य कितें आसा तें सत्यान फायट करनाक. ते सत्य फायट करता जाल्यार ते असत्य यूज करता, कारण हे असत्तेचे पुजारी. विनय तेंडुलकरान जे म्हाजेर स्टेटमेंट केला बीजेपीक जॉयन जावपाचें, म्हणजे एक म्हणजे ते एक हांसपाची गजाल. पयलीं ताणें आपले कार्यकर्त्यां कडेन चॅक करचें की तेगेले स्वताचेच कार्यकर्ते ह्या स्टेटमेंटाचेर बिलीव जातात. लोक कितलो ते बिलीव जातले ते खबर ना, पूण तांकां ती संवय कन्फ्युजन फोटो उलोवप आनी लोकां भितर कन्फ्युजन करप. हांवें जो मुद्दो इशू रेज केल्लो की तुमचो जो मुख्यमंत्री आसा तो अकार्यक्षम आसा, इनएफिशियंट आसा आनी गोंयचे साबार प्रश्न तो सुडावे करपाक शकना, हे तुमी सगळे कन्विन्स जाल्ले आसात आनी त्याच खातीर तुमी ताका बदलपाक सोदतात. ह्या हेजेर ताणें उत्तरूच दिलें ना. सो तेणें एटेन्शन डायवर्ट करपा खातीर, जशें खंयच्या इश्यूचेर ते एटेन्शन डायवर्ट करपा खातीर ते परत आनी एक फट यूज केले, कारण ते खरें उलोवपाकूच शकना. तेंच्या रक्तांकूच ही फट आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी वांगडा सावियो डायस. नरेंद्र मोदी सरकार परत जिखपाक राहुल गांधी सारको फुडारी आनी डळमळीत विपक्ष जबाबदार. अर्थवेवस्था पेड्ड्यार जाताली, मात पर्याय बरो नाशिल्ल्यान लोकांनी मोदीक तेंको दिलो. फामाद पत्रकार राजदीप सरदेसायान हेडोनात उक्तायलें स्पश्ट मत. नॉर्थ इस्टाक केल्ली चूक काँग्रेसीन गोंयांतय केली. विजय सरदेसायाक कडेक काडप काँग्रेसीक म्हारग पडलें म्हण राजदीपाच्या पुस्तकांत नोंद. राजदीप सरदेसायान उक्तायलो दीर्घ पत्रकारितेंतलो अणभव. Yet Goa finds a mention in your book. Why did you think that was important? One of the chapters in the book is about the mistakes that Rahul Gandhi has made. And one of those mistakes was in Goa in 2017 March. Congress wins 17 seats out of 40. With independents, they could have formed a government. We need a vibrant opposition. One of the weaknesses of our democracy at this time is the opposition is not strong enough. Otherwise, you might as well call yourself an elected autocracy. The BJP must take every state into confidence. Why is the BJP losing state elections? If Modi is not there, even in Goa, you hold an election today in Goa. If Modi is not a factor, BJP will not get the same percentage of vote. Why do you think the Prime Minister could neutralize this fear of failing economy and still create, as you said, that trust and win with a bigger majority? I think that is largely or to a substantial extent also to do with the quality of the opposition. See, people in a democracy choose. Modi is on one side, who is on the other. Now, Modi versus Rahul Gandhi for the Indian middle class is a no contest. Indira Gandhi, Indian economy was growing at only 3% in the 1970s. That did not stop Indira Gandhi from winning 3 elections, 67, 71 and again in 80. She lost because of emergency. Indian voters, let's be honest, don't vote on economy unless inflation goes into double digits. See, Congress's problem was in 2014, inflation was reaching double digits and growth was low. Now inflation is controlled. You also mentioned about Hemant Biswa Sharma and Vijay Sardesai together. From where did this error in judgment come? From that upbringing of privilege or lack of connect with the grassroots? See, both Hemanta Biswa Sarma in Assam and Vijay Sardesai in Goa, they are political animals. Rahul Gandhi seems for some reason not to like these political animals. But you see, in politics you need political animals. Has joined BJP and made it the #1 party of Northeast. And Vijay Sardesai, all said and done, became minister, made the BJP government. I am not saying that Vijay, what he did is right.
then they will look for other places. Hemanta Biswa Sarma wanted to be chief minister, Vijay wanted to be chief minister. Congress has to accommodate all these people. You cannot only have your friends, your father's friends, your cronies around you, many of whom are non-political people. सरकारी कागदांनी पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकराच्या दुबावीत टुरांचेर प्रुडंटान खवदळ घालपी एक्सपोज केलो. स्पश्टीकरण दिवपाक बाबूक 2 दीस लागले. बाबू म्हणटा 3 दिसांच्या सुवातेर 9 दीस टुराचे पयशे क्लेम केले तरी टूर 2-2 शारांनी आशिल्ले. RTI मात तारखो 3च दाखयता. बिलां बोगस जाल्यार सरकारान ती मंजूर कशी केली काय म्हण बाबूचो सावंत सरकाराक प्रश्न. हेर मंत्र्यांचे टूर वयर काढात आपलेच कित्याक म्हण बाबूची प्रुडंटाक चॅलेंज. RTIतल्यान मेळिल्ले दस्तावेज घेवन प्रुडंटान पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकराचे कोफुसांव करपी, दुबाव हाडपी, तफावत आनी बेहिशोबी टुरांचे आकडे एक्सपोज केले. टुरांचे दीस वाडोवन क्लेम केल्ली वाडीव बिलां घेतल्यात म्हूण हे RTIचे डॉक्युमेंट सांगतात. हाचेर आतां बाबूचे स्पश्टीकरण आयकात. कोणी फारीक केलें म्हणून हांव पयशे काडून म्हाजे कडेन पयशे ना काय म्हाज्या असल्याच मनशाक विचारपाचो आहा. बाबू आजगांवकर जे टूर करता पळय ते आतां करना, गोवोरमेंट नासतना सुद्दां केल्ले आहात. आमी पयलीं पासून हांव जेन्ना जेन्ना वचपा जाय विथ माय फॅमिली वयता आनी जे आमचे कडेन कॅपिसिटी आहा म्हणून आमी वयतात. हांव म्हाजी फॅमिली घेवन गेला पण म्हाजे पयशे गोवोरमेंट दितालो, फॅमिलीचे पयशे हांव भरतालो. बाबू म्हणटा कांय बिलां क्लेम करूंक ना. ते पयशे कोणे दिले म्हळ्यार आपले कडेन पयसो ना. आपूण फॅमिलीक घेवन टुरार वता तांचे पयशे आपल्या बोल्सांतल्यान फारीक करता. प्रुडंटान मूळ बातमेत बाबूच्या टुरांचेर उपराशिल्ले दुबाव वयर काडल्यात. ताच्या फॅमिली विशीं एकूय शब्द ना. तरीकूय बाबू फॅमिलीचे गजाली सांगता. दीस वाडोवन घेतिल्ल्या बिलांचेर बाबू कितें म्हणटा आयकात. प्रुडंटाचे हांवें पळयलें ते प्रमाणे की टूर हांवें 9 दीस केलो म्हणून 3 दिसाचो आसता म्हणून. आमी पयलो टूर केलो मॉस्को आनी पॅरीस. 3 दिसां भितर हें वचून येवपा जाता? 9 दीस केलो म्हणटो. मॉस्को पॅरीस हे 2 आसात इव्हेंट आनी दोनी हेजे दिसाचे ते 7 दीस आसात. बाबू म्हणटा मॉस्कोचो टूर 3 दिसांचो पूण तातूंत पॅरिसाचोय टूर आशिल्लो. दस्तावेज पळयल्यार मॉस्को आनी पॅरिसाचो टूर 3 दिसांचो मात ताचे मदीं 4 दिसांचे गॅप. बाबू सांगता तशें 6 दीस जोडले जाल्यार पासून उरतात 5 बेहिशोबी दीस. ह्या टुराक 11 दिसांचे बिल क्लेम केला. येवपा वचपाचे दीस वाडयल्यार पासून एक्स्ट्रा दीस उरतात. पर्यटन मंत्र्यान आनीक एक स्पश्टीकरण दिला ते न्यूयॉर्क टुराचे. तसोच अमेरिका टूर्स तोय 2 रोड शो आसात. एक तुगेलो शिकागो आहा, एक तुगेलो न्यूयॉर्क आहा. त्या रितीन आमी केल्ले आहात. अमेरिकेक न्यूयॉर्क आनी शिकागो अशे 2 टूर आशिल्ले ते खातीर दीस वाडले म्हूण बाबूची जाप. मात RTIचे सरकारी पेपर सांगतात न्यूयॉर्क आनी शिकागो टूर 3 दिसांचो आशिल्लो. तारीख 22 ते 24 मे. 3 दिसांचे सुवातीर बिल 9 दिसांचे. आपली कोणेय चवकशी करची म्हूण बाबूची चॅलेंज. मात चुकीची बिलां दिली जाल्यार ती पास कशी केली म्हूण आतां प्रमोद सावंत सरकाराक बाबून आरोपीच्या पिंजऱ्यात ओडला. दुसरें म्हागेलें आव्हान तुमकां प्रुडंटाक, जशी म्हाका म्हाजे तुमी चॅक करतात तशें पयलींचे जितले आमदार मंत्री गेल्यात तेंचेय चॅक करात आनी लोकां भितर दाखयात आनी तेजे भितर कंपेर करात डिफरन्स कितें आहा तो. आमी गोवोरमेंट पयशे मोडटाना 10 वेळा चिंतून हें करतात तेजो. आनी समज बेकायदेशीर समज हांवें वाडोवन घेतलें जाल्यार गोवोरमेंटान पास कशें केलें तें करप न्ही असलें. हांव तेजेर सारको विरोध. आनी जें आसा तें सत्य आनी तेजे पयशे दिवप आमचें कर्तव्य. काँग्रेसीन आसतना आपणें टूर केले ताचेर काँग्रेस कित्याक ओगी काय बाबूचो गिरीश आनी दिगंबराक प्रश्न. दिगंबर आत कित्याक उलयता वा गिरीश चोडणकर आत कित्याक उलयता? पयलीं कित्याक उलोवना? जेन्ना काँग्रेसीन हांव वयतालो तेन्ना हांव फॅमिली घेवन वयतालो. म्हाका हांव फॅमिली घेवन गेला. दुबय हांव फॅमिली घेवन गेला. तसोच तुजें लुसोफोनिया गेमीक पुर्तुगाला हांव फॅमिली घेवन गेला. पण ते फॅमिलीक व्हरतना पयशे म्हाजे घालून गेला. म्हाजी तिकेट आसता ती गोवोरमेंट रिओ आसता कारण गोवोरमेंट प्रोग्राम आसता ते. आनी आतां उलयतात म्हाका कळना. हो प्रश्न म्हाका जो विचारला हो म्हाका सकयल लेवलाचेर पळोवपाचो प्रश्न विचारला. ज्या ज्या देशांनी बाबून फॉरेन टूर केले त्या त्या देशांतल्यान कितले टुरिस्ट आयले ताचे आकडे दिवचे म्हूण गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसाची बाबूक चॅलेंज. आमचे पार्टीचे क्लियर कट ओपिनियन आहा की टुरिजम देंवना गोंयांत फक्त सरकारा खातीर आनी कोण तातूंत कारणीभूत ना. सरकारा खातीरच टुरिजम देंवना. सो इट इज अवर क्लियर कट डिमांड
that there should be a ban on these road shows to promote tourism. Road shows are nothing but picnics for the tourism minister and his family. This is what has been very clearly exposed by prudent media yesterday. And this is coming through RTI queries. So this is all for the record. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर सावियो डायस. गोय मेडिकल कॉलेजीन शेनवारा 2 किडनी ट्रान्सप्लांट केल्यो. दोनूय पेशंट खंय तरणाटे. दोतोर मधुमोहन आणि दोतोर JP तिवारीच्या टिमीन यशस्वीरित्या हे ट्रान्सप्लांट केल्यात. ही शस्त्रक्रिया मोफत. आता भलायकी खात्याच्या सोटो खातीर गोयचे किडनीचे दुयेंतीक फायदो जातलो म्हण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. Today at Goa Medical College, Department of Urology along with Department of Nephrology and Department of Anesthesiology conducted our first transplant of this year. Total we have done successfully around 20 live kidney transplant operations at Goa Medical College. This kidney was donated by a wife to her husband. Both the patients are doing very well. Now, since the Goa Medical College has formed the SOTO, now such type of transplants is a great boost to our program. All the other 20 patients which underwent renal transplants at Goa Medical College are doing well. The government of Goa, which is very much in favor of starting this kidney transplants in Goa Medical College, and with the over enthusiastic support of our Honorable Health Minister Sri Vishwajit Rane, we are able to do these live transplants very successfully, and the patients who are not affording to go in private hospitals, they can very well utilize these services at Goa Medical College. आयज गोंय राज्यान परत एकदा आमी लोकांचे जीवन वाचोवपाचो ह्या सरकाराचो वेगळ्या तरेचो उद्देश फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न गोवा मेडिकल कॉलेजचे आमचे बरेपैकी डॉक्टर मधु प्रभुदेसाय आनी तेंचे पूर्ण वांगडी आमचे डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजीचे हेड डॉक्टर तिवारी, आमचे डीन डॉक्टर बांदेकर आनी तेंची पूर्ण टीम आयज परत एकदा वर्साचे सुरवातीकूच आनी एक किडनी ट्रान्सप्लांट तांकां यश गावलेलें आसा. आयज सोटोचे निमित्तान आमची स्वताची रजिस्ट्री आसतली. आयज एक जे ट्रान्सप्लांट जाला दोन्ही पेशंट त्यांची तब्येत आनी त्यांचे आरोग्य एकदम बरें आहा आनी डॉक्टरांच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता 2 ट्रान्सप्लांट आनी एक बेगीन जावपाचे आहा आनी ह्याच तरेन गोवा मेडिकल कॉलेजचे एक वेगळे लेवलाचेर हाडपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. सोटोच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्याच्या लोकांक तेजो पूर्णपणे फायदो जातलो आनी एक म्हणजे DTI स्पेन कडेन टायअप करून आमी आमचो सोटोचो प्रोग्राम आनी सोटो मॅनेजमेंट कशें योग्य तरेन करपाचें तेंच्या माध्यमांतल्यान करपाचो ह्या स्पॅनिश कंपनी कडेन आमचो टायअप आसतलो. आनी तेजे भायर आमचे डॉक्टर ट्रेन करपाक आनी ट्रान्सप्लांट आमचो जो कॉर्डिनेटर आनी ट्रान्सप्लांट स्पेशलिस्ट हांकां स्पेनाक धाडून आमचे ट्रेनिंग प्रोग्राम आमी चालूच दवरपाचे आहा. दर वर्सा 2 डॉक्टरांक थंय धाडून ट्रेनिंग करून म्हणजे आमचो हो ट्रान्सप्लांट प्रोग्रामचो जो एक विजन आहा ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. म्हादयच्या विशयाचेर गोवा फॉरवर्ड विधानसभेत स्थगन प्रस्ताव घालतली म्हण विजय सरदेसायान सांगला. काँग्रेस, मगो आनी अपक्ष आमदारांनी तांकां तेंको दिवचो म्हण ताची मागणी. सरकाराक टुरिजमा खातीर EDM म्हत्वाचे जाल्यार सरकारान खंय ESG खाला EDM करचें. सगळो रेव्हेन्यू खंय गोंयांतच उरतलो म्हण विजयाचो सरकाराक सल्लो. गव्हर्नरान म्हणप की म्हादयचे विशयाचेर गोंयाक फटयला आनीक येडियुरप्पान 50,000 कोटी प्रधानमंत्र्या कडेन मागप हातून कनेक्शन आहा. परां 7 तारखेक लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली सेशन आहा. सेशन इज फॉर अ लिमिटेड एजेंडा which is mandatory as per law to see that the reservation continues for the scheduled castes and scheduled tribes. This session is going to be preceded by the governor's address. Governor is on record saying that Goa has been cheated on Madai. So the Goa Forward Party's legislative wing will move a adjournment motion in this session,
We know that under Rule 68, to move this motion, you require 1/6 of the strength of the House. We don't have this 1/6. But we will appeal to the Congress party. We will ask the MG, the independent Rohan Counter, Congress legislative wing, to support us in the adjournment motion. For Madhai. Specifically for Madhai. We will move, I will move. Tourism has to go on, but it doesn't require the tourism minister to let tourism go on. Tourism will go on. असोच आज मेरेन टुरिजमाक कितें कॉन्ट्रिब्यूट जाला इज बिकॉज ऑफ लोकल एंटरप्रिन्यूर्स. लोकल पीपल हॅव ब्रॉट टुरिजम अप. इज नॉट द गव्हर्मेंट दॅट इज ब्रॉट इट अप. खंय वता तूं? शिकागो वता, फ्रान्साक वता, बेजिंग वता. कितले टुरिस्ट आयले थंय बेजिंगच्यान? कितले टुरिस्ट आयले शिकागोच्यान? More than 4 flats file going to Panchayat Minister is the murder of the 74th Constitutional Amendment is a serious issue. 20% below PWD awarding tenders is a serious issue. So restarting of mining is a serious issue. But there are so many issues. These are all local burning issues which are being swept under the carpet intentionally by bringing up issues which are not of relevant to Goa. EDM करचे न्ही अशें हांव म्हणना. EDM करा तुमी. EDM करून ड्रग डेथ जावंकूच जाय म्हणून अशें आहा? सगळे मरतातूच अशें आहा? जेन्ना सनबर्न जावंक नाशिल्लें, जेन्ना आमी पावरान आशिल्ले तेन्ना एक कितें आहलें तें टायम आवट म्हणून केल्लें. कितले जाण मेल्ले थंय? कोण मेल्लो? खंय ड्रगांचें कितें आयकूंक आयिल्लें? EDM करून ड्रग्स नासतना EDMय करूयात. कोण जावंक शकना अशें म्हणना. आमच्या वेळार केल्लें आहा मरे. सो हाऊ डू दे जस्टिफाय दीस ड्रग डेथ्स? हांगा एक सांग म्हाका तूं, एकूय मनीस भितर 3 जाण बरोबर मरतात, 2 जाण बरोबर मेले. ड्रग्स भितर एकूय मनशाक कडच्यान तुमी धरनात. अशें जावंक शकता? ना जावंक शकता? सन्मान जाय मरे, शो मस्ट गो ऑन म्हणून तूं म्हणटा मरे. बरें आहा मरे, गव्हर्मेंटाक करूंक जाय मरे तें. Why can't just DJs be organized by your government? Take the whole revenue for yourself. ॲक्टिव्हिस्ट आदोगाद आयरिशान काणकोणचो आमदार आनी उपसभापती इजिदोर फर्नांडिसा आड घाल्ली दुहेरी नागरिकत्वाची याचिका पणजे JMFC कोर्टान भायर मारली. ह्या विशयाचेर संबंधीत केंद्रीय अधिकारिणीन थारावपाचे म्हण कोर्टान सांगला. केंद्रीय अधिकारिणीन निर्णय घेतल्या शिवाय इजिदोराक हे विशींची FIR रजिस्टर करपाचो आदेश पुलिसांक दिवंक शकना हे कोर्टान आयरिशाक स्पश्ट केले. काणकोणचो आमदार आनी उपसभापती इजिदोर फर्नांडिसान बेकायदेशीर पद्दतीन पोर्तुगालचें नागरिकत्व घेतलां. ताचे आड पणजे पुलिशेंत FIR रजिस्टर करपाक लावची म्हूण एक्टिव्हिस्ट आदोगाद आयरिश पणजे JMFC कोर्टात गेल्लो. काणकोणचो आमदार आनी उपसभापती इजिदोर फर्नांडीस हो पोर्तुगीज नागरीक आसा. तो भारतीय न्ही. इजिदोराची जल्म नोंदणी पोर्तुगालचे बेजा हांगासरले सिव्हिल रजिस्ट्रेशन ऑफिसांत आसेंतो दे नाशिमेंतो ह्या नांवान 22 एप्रील 2014 नोंद जाल्या. पोर्तुगीज नागरीक आसतना इजिदोरान फटिंगपणां करून गोंयचे मतदार वळेरेंत आपलें नांव दवरलां. इजिदोर भारतांत बेकायदेशीर रावता आनी वेल्यान गोंय सरकारातूय ताचो सहभाग आसा. ह्या गुन्यांवा खातीर इजिदोरा आड पणजे पुलिसांक FIR रजिस्टर करपाचो आदेश दिवचो. आपल्या आड एका दुसऱ्या मनशान घाल्ली पोर्तुगीज नागरिकत्वाची केस जर रजिस्टर जावपाक शकता जाल्यार इजिदोरा आड आपणे घाल्ली केस कित्याक रजिस्टर जावंक शकना काय म्हूण आयरिशाचो आर्ग्युमेंट. मात इजिदोरा आड आयरिशान घाल्ली याचिका भायर मारतना कोर्टान निरीक्षण नोंदयलें तें अशें. कोणाचे नागरिकत्वाचो प्रस्न आसत जाल्यार ताचेर संबंदीत केंद्रीय अधिकारिणीक निर्णय घेवपाचो अधिकार आसता. केंद्रीय गृह मंत्रालय ते खातीर संबंदीत अधिकारिणी. आतां मेरेन केंद्रीय गृह मंत्रालयान इजिदोराच्या नागरिकत्वा संबंधी खंयचीच केस घेतिल्ली ना. हाका लागून आयरिशान घाल्ली याचिका प्रीमॅच्युअर. येता त्या सप्तकात पणजे JMFC कोर्टान दिल्ल्या निवाड्याक हायकोर्टात आव्हान दितलो म्हूण याचिकादार आयरिश रॉड्रिक्सान प्रुडंटाक सांगलें. The order passed by the learned JMFC in the Isidore Fernandez's Portuguese nationality case will be challenged before the Honorable High Court because the JMFC has held that my complaint was premature. Now, the law on this point is very clear. Once the complaint spells out
ingredients of criminal offense, the police are bound to register the FIR. They have to check the veracity of the contents of the complaint later. But once the ingredients of the offense are there, the police are bound to register the FIR. So on basis of that, this order will be challenged before the Honorable Bombay High Court at Goa. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. म्हापसा नगरपालिकेन रस्त्यार कोयर उडयतल्यांक फायन मारपाक सुरवात केल्या. आतां मेरेन 40 जाणांक फायन घाल्या. 19,000 रुपयां वयर फायन एकठांय केल्या. म्हापशेच्या सायडीकचे गांव येवन खंय कोयर हाडून म्हापशा उडयतात म्हण म्हापसा नगरपालिकेचो सीओ उलयता. Found dumping garbage within the territorial limits of Mapsa Municipal Council. Of the last few days, we have collected around 19,200 and over 40 people have been fined because they were found dumping garbage. These people mostly are from neighboring villages, not from Mapsa. There are some people from Mapsa, some outsiders also. What is happening is that neighboring villages don't have a proper garbage collection mechanism, so people prefer to come and dump in Mapsa. It is unfair now. We cannot tolerate this because we collect fees from the residents of Mapsa to collect garbage, and then you have people from neighboring villages who come and they dump garbage over here. So we cannot tax our people to collect their garbage. So we have instructed our market inspectors and municipal inspectors, supervisors to be very strict on this. We have told them not to leave anybody who is found dumping garbage, impose fines, penalize them, and we also request the Mapsa Municipal Council would like to request the neighboring panchayats, village panchayats to start collecting garbage from their residents because we are facing the brunt, we are bearing the brunt of garbage which is coming to Mapsa. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.